फोंडा बायपोल्साच्या आधी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी सदानंद तानावडे हांणी पक्षाक निर्णयाक जैत मेळयतले असो खर विश्वास उक्तायला। प्रचार कार्यावळी वेळार उलयतना तांणी सांगले, पुराय फोंड्याचे वातावरण भाजपा आणि तिचो उमेदवार रितेश नायक हाका वाडत आशिल्लो तेंको दाखयता। सुदीन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर सयत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी एकवटीन जावन भाजपाच्या उमेदवाराक तेंको दिवन जमनीचेर युती घटमूट करतात अशें तानावडे हांणी उक्तायले। भाजपा सरकाराच्या बळग्याक लागून लोकांक दिल्ले सगळे आश्वासन पुराय जातले अशें तांणी फुडें सांगले। उदरगत येवजणेचो उल्लेख करून तांणी मुळावी बांदावळ सुदरप आणि प्रस्तावित जिल्लो हॉस्पिटल अपग्रेड आसा अशें वचनबद्धतेचो उल्लेख केलो आणि तातूंत एकदा रवी नायक कडेन संबंधित आशिल्ली नदर दिसून येता अशें म्हटले। अमित पाटकारा सयत विरोधी आवाजांचेर स्वायप घेवन तानावडे हांणी टिका न्हयकारली आणि खंयचे फुडारपण खऱ्या अर्थान दिवंक शकता हाची मतदाराक खबर आसा अशें म्हटले। परिप्रथम आम्ही आता आज सकाळच्या आमचे आयडी हॉस्पिटल आता यशवंतनगर आसा म्हणजे प्रचार चालू आसा। आमचे मॅडम आसा मिसेस बोरकर जी पयलींची सरपंच आशिल्ली, तशेंच आमचे रुपक देसाय आणि आज परिप्रथम चीफ मिनिस्टर थँक्यू म्हणटा की आज ताणें जे आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते अपग्रेड केले आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केले। खूप म्हणून हांव पयलीं प्रथम सरकार आणि आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता आणि जो प्रचार आसा हो आमचो एकदम बरो चालू आसा आणि घराघरान आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा। म्हणजे आतां सुद्दां आमी यशवंतनगरान वता थंय सुद्दां आमकां आमचे कार्यकर्ते सगळे हे जावन आमी उत्साहान वता, सो आमकां बरो एक सपोर्ट मेळटा। राजस्थान कम्युनिटी तशें कम्युनिटीनी तुमकां सपोर्ट दिता। आज थंय गुजरात आणि राजस्थानी समाज तेणी सुद्दां आज तेणी मिटींग आपयली आणि आज तेणी आमकां आपोवन तेणी आमकां फूल सपोर्ट दिल्या। सगळे बिझनेस कम्युनिटी ते फोंड्याचे आणि सगळे आयिल्ले आणि तेणी आमकां आपयलो आणि मुख्यमंत्री आशिल्ले आणि नरेंद्र सावयकरी आशिल्ले, तशेंच म्हाका आपयलो आणि तेणी आमकां सांगलें की आमचो फूल सपोर्ट आज तेणी म्हाका सपोर्ट दिला बीजेपी कॅन्डिडेट, हांव तेंचे आभार मानता। आणि तशें सगळे लोक फोंड्याचे आसा ते आमचे बरोबर आसा, सो म्हाका खूब बरें दिसता की जेन्ना आमी खंय खंय भोंवता सगळे लोकांचो पाठिंबा आमचे बरोबर आसा। तशेंच सीएमान आयज म्हटलें की फोंड्या सिटी जी आसा ही स्मार्ट सिटी करतलो, सो हेजेर तुमचें कितें मत? हय, सीएम सरान सांगलां की स्मार्ट सिटी खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें आणि वेगळे वेगळे आतां आमी व्हडलो एज्युकेशन हब जाल्ले आसा, वेगळे वेगळे इंजिनियरींग कॉलेज आसा, IIT आसा आनी हो एज्युकेशन हब आसा, हांगा फार्मासी कॉलेज आसा, आर्ट एंड सायन्स कॉलेज आसा, खूब कॉलेज हांगा आसा। सो आमचें कल्चरल कॅपिटल तशेंच आमचें एज्युकेशनल हबूय हो जातलो आणि त्या प्रमाणे सीएमान सांगलां की हांगा वेगळे वेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडूय जातलें। हे कशें पळयता की सीएमान जेन्ना आपल्या स्पिचीन म्हटलें हो रितेश हा जो सादो मनीस तो दुसऱ्या भाशेन फटी मारना, जे कितें जाता जावपाक जाय करूंक जाय ते सारकें सांगता जाता म्हणून, हे कशें पळयता जो सीएमाचो स्वभाव तुमच्या वांगडा? हांव थँक्यू म्हणटा सीएमाक की तेणें म्हाका अशें कॉम्प्लिमेंट दिलें म्हणून। आणि म्हाजो स्वभाव तसो आसा की हांव केन्ना अशें फेक असले प्रॉमिसीस दिना। एज अ चेअरपर्सन जेन्ना हांव आशिल्लो तेन्ना हांवें सगळें करून दाखयलां, हांव कितें सांगता तें हांव करून दाखयतां, सो हांव बेश्टे फॉल्स केन्नाच प्रॉमिसीस दिना। दलवीन देखून आपल्याचे एक इंटरव्यूआन पूर दलवीन म्हटलेलें आसा की तुजी 2 वर्सांचो कार्यकाळ पळयत जाल्यार हेजो चेअरपर्सन आनी हेतून तुवें खूब कामां केलेलीं आसा, तशेंच तुमच्या लेट पात्रांवांनी खूब कामां केलेलीं आसा आनी ते कामां करता आनी कोणा खातीर खूब केलां म्हणून म्हाजो कलीग कावन्सिलर तेणें अशें कॉम्प्लिमेंट दिला, तेंकां थँक्यू म्हणटा की हे जे हांवें कार्य केलां हें सगळें दिसता। म्हाजें जें उद्घाटन जालें तें फावंडेशन स्टोन आसा, सो म्हाजें नेम प्लेट म्हाजें नांव आसा, म्हाज्या वडिलांचें नांव आसा, आमच्या कावन्सिलराचें जे वेगळे वार्डान हांवें काम केलां एज अ चेअरपर्सन, सगळें आमचे पार्टीचें नांव आसा, लोकांनी पळोवपाक शकता। सो हांवें जेन्ना चेअरपर्सन आसा 2 वर्सां हांव आशिल्लो 2 टर्म, तेन्ना म्हाजें हांवें फूल एनर्जी लावन सगळें हांवें कशें प्रोसेस फायली कशी प्रोसेस हांव स्वता फायली प्रोसेस करून हाडटालो, हांव स्वता फॉलोअप करतालो, पणजे वतालो विकली 2 आयज 3 आयज वतालो, म्हणून सगळें कितें काम फॉलोअप केले शिवाय जायना। सो हांव आनी म्हाजे वडील रवी नायक सर हे दोगूय आमी सगळें फॉलोअप करताले फायली आणि आमी सगळें करून हाडून हांगा सगळें कामां आमी जाताले आणि आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आमकां पाठिंबा आसतलो सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर। डेफिनेटली तुमकां हेल्प जातलो जेन्ना तुका इतले कॉम्प्लिमेंट्स जाता चीफ मिनिस्टर जावं
कावन्सिलर जावं लोकांचो सपोर्ट मेळटा तुमच्या बरोबर थोडे जाण तुमचे सारखे लागचे आसा ते देखून तुमच्या बरोबर सपोर्ट वोटींग नासतना देखून थोडे वोट तुमच्या बरोबर भोंवता सपोर्ट करपाक की तुमचो मूव कसो सो डेफिनेटली दीस वील हेल्प यू Yeah, this is going to help me a lot because this man they have trust in me and my father also they have trust and government also and Dr. Pramod sir governor सुद्धा सगळे लोकांचे ट्रस्ट आसा आणि आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर यांचे बरे कार्य चालू आसा आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कार्य चालू आसा सो हे सगळे पयले जाल्यार की आतां आमी आतां रुलिंगा आसा आनी 8-9 महिने आसा सो ऑपोजिशनाक वोट करून कांयच फायदो ना सो हांव आयले हांव सगळे प्रोजेक्ट्स आमी फुडें व्हरून आनी नवे नवे प्रोजेक्ट्स आमी हाडपाक शकता सो आनी फोंड्या आनी स्मार्ट सिटी आमी करपाक शकता व्यंकटेश नायक दादा जो आसा हो अजून मेरेन ग्राउंडार आमकां दिश्टी पडना खंय तरी तेच्या भितर कितें नाराजी आसा हांव काय? तेका उलयला तो आमचे बरोबर आसा आनी तशें कांय ना आमचे सगळे कावन्सिलर हांव सांगता आमचे बरोबर आसा व्यंकटेश दादा बी आमचे बरोबर आसा कळ्ळें न्ही कोणानूच भिवपाची गरज ना, ना नाका आसलेली चिंता पळय तेणी चिंता करपाची कोणी गरज काय चिंता करपाची ना आमी जे कार्यकर्ते आनी आमी सगळ्यांक भोंवता आमी पॉझिटिव्ह कॅम्पेनींग वता आमी विजयाचे दिशेन वता ते सांगता फोंड्याक दिसता एक्झॅक्टली नाही आज हांव मुद्दम फोंड्या पोटनिवडणुकेक लागून आमचे उमेदवार रितेश बाब नायक आमचे एनडीएचे उमेदवार एमजीपी आणि भारतीय जनता पार्टीचे त्यांच्या उमेदवाराच्या रितेशच्या प्रचाराक आज हांव फोंड्या आसा आणि हांवें ज्या तरेन माहोल पळय तुमी हांगा पळयता आसतले अशा पद्दतीचोच माहोल फोंड्याच्या सगळ्या एरिये भितर आसा म्हाका पूर्ण विश्वास आसा फोंड्याचे सगळे मतदार सगळे भाव भयणां आमची भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार रितेश बाब नायक तिथे आमचे रितेशाक 100% निवडून दितली आणि मोठ्या मताधिक्यान निवडून दितलो विश्वास हांव व्यक्त करता हांगासले त्यांनी आतां सांगले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करप अशें मुख्यमंत्र्यांनी आज सांगलां आणि जे कितें आज सगळे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की रवी बाबाचे जे स्वप्न हांगा आसा ते सगळे पूर्ण करपाची जबाबदारी आपली आणि त्यामुळे जो कमिटमेंट आमचे रितेश बाब फोंड्याकारांक दितात ते पूर्णपणे कमिटमेंट जे आसा ते पूर्ण करतले आणि हो विश्वास हांव व्यक्त करता आणि त्यामुळे सगळे जाण मिळून भारतीय जनता पार्टीचे आसत एमजीपीचे आसत कारण आज आमचे एमजीपीचे हांगा आसात आमचे बरोबर सुनील बाब ढवळीकर आसात आमचे दीपक बाब ढवळीकर आसात हे सगळेच जाण आमचे उमेदवार जे आसात कारण सुरवातीक तांच्यांनीच सांगिल्ले हांगासले उमेदवार जे आसा आनी कोण आसूं जायना अनपोज आसूं जाय ही तेंची त्या वेळाचेर इच्छा आशिल्ली आनी त्यामुळे पूर्णपणे आमचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले. हे वर्ष पळयत जाल्यार फाटलो ते पळयत जाल्यार जेन्ना तुमी प्रेसिडेंट आसले तेन्ना फर्स्ट टायम बीजेपी तुमी टिकेट दिल्ली आनी सो ते पळयत जाल्यार आनी आतां पळयत जाल्यार कितले बीजेपी 100% भारतीय जनता पार्टी कशें आसा की सदोदीत फुडें फुडें वचत आसा आनी आज सुद्दां त्या वेळार जालेंच आयज सुद्दां हांव पूर्ण विश्वास आसा आमकां की आमचो उमेदवार हांगा मोठ्या मताधिक्यान निवडून येता ज्या तरेचो उत्साह तुवें पळयलो आनी दोग जाण कॅन्डिडेटूय आसा आसूं कॅन्डिडेट पळय कॅन्डिडेट आसतलेच न्ही कारण लोकशाही कारण प्रत्येकाक कोणाक तूं आडावपाक शकना आनी प्रत्येक जाण आपलें कितें आसा तें सांगता पूण लोकांक खबर आसा न्ही की कोण जे आज जे कमिटमेंट दिता तेच्या सरकार आसा की 3+1 जातलो काय म्हणून ते भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा त्यामुळे जेचें सरकार आसा तो जो उमेदवार आसता कॅन्डिडेट तो जे सांगता तें 100% जावपाक शकता कारण सरकार आमचें आसा अमित आणि त्याचे सरकार ना तो सांगून हांगा कितें करपाक शकता ते फक्त फुडींग म्हणा न्ही सगळे अमित पाटकर म्हणटा की ह्या आश्वासनाचेर तुमी बळी पडू नाका आता तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा हेका जायते म्हणूनी आनी तेका रातचो हांगा न्हिदुनी भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून येतलो हो विश्वास हांव सांगता तेका जायते करुनी कांय प्रॉब्लेम ना तेंचो कोण तरी हांगालो प्रभारी येवनी आनी कोणाक जाय जाल्यार राहुल गांधीकूय हाडल्यार जाता पण भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार हो 100% निवडून येतलो काय चिंता करपाची तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.